नमस्कार, बळ प्रुडंट खबरो। संजीवनी 5 डिसेंबर मेरेन सुरू, पॅकेज दिवंकूय तयार। उस्कार आक्रमक जाले उपरांत सरकारान तोंड उघडले। संजीवनी बंदीच्या भयान उस्काराची कारखान्याचेर धडक। 5 डिसेंबराची डेडलाइन। सुदिना कडेन चार्ज दिवंक विजयाक हरकत ना। बीजेपीन भूमिका स्पष्ट करची। बीजेपीक ना नेतृत्व, उठ सूट बोट दाखयतात दिल्ली। फेब्रेरा सावन पाशेंस काढले, दीपक हेडॉन। सोपटे सुभाषाच्या राजीनाम्या आड मोगोच्या दाव्यांत ना दम। प्रतिवाद्यांक नोटीस काडूंक हायकोर्टाचो न्हयकार। दोगांनी स्वेच्छेन राजीनामे दिले ना म्हणटा त्या दाव्याचेर कोर्ट मागता पुरावे। एक्टिविस्ट घाटेचेर हल्ल्याचो यत्न म्हूण बोवाळ। एकलो ताब्यांत, आपल्याक विकतो घेवंक सोदतात। घाटेचो बीजेपी अध्यक्षाचेर आरोप। भलायकी हालिल्ल्यान घाटे जीएमसी। एखादो मुख्यमंत्री जालो म्हूण ताचे मूलभूत व्यक्तित्व हक्काक कोण हात घालूंक शकना। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हेल्थ स्टेटसाचेर मुख्य सचिवाचो हायकोर्टांत आर्ग्युमेंट। आनी फुडलो 50वा इफ्फी मोठ्या दबाज्यान करपाची तयारी। अंदू समारोपाक अनिल कपूर, आयुष्मान खुराना, चित्रांगदा सिंग, जॅकलीन फर्नांडीस। समारोपाक सलीम आनी सलमानाकय हाडपाचो प्लान। उस्कारांची साखर चडली। पाशेंस पेड्ड्यार जाल्ल्यान निमाणे सांगेस, धार बांदोडेच्या शेकड्यांनी उस्कारांची संजीवनीचेर धडक। संजीवनी बंद पडत म्हूण ते भिल्यात। 5 डिसेंबर मेरेन फॅक्टरी सुरू करता, संजीवनीक पॅकेज दिता म्हूण खासदार सावयकाराचें उतर। सहकार रजिस्ट्रारानूय लेखी दिलें। उस्कारांची हायवे आडावपाची तयारी। 5 डिसेंबर मेरेन आंदोलन तात्पुरतें फाटीं घेतलां। सरकार हालचाल करिना जाल्यार सोमारा हायवे आडावपाची तयारी तांणी केल्ली। 5 डिसेंबर मेरेन संजीवनीचो गळीत हंगाम सुरू केलो ना जाल्यार मात उस्कार खंय आटापचे ना। थेट पणजे धडक दिवपाची तांची तयारी। आमकां फॅक्टरी केन्ना स्टार्ट जातली ह्या निर्णयाचें आजून आमकां उत्तर मेळना। आमचो एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तो दिल्ली आसा, तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मिटींग घेवपाक गेल्लो आसा थंयसर। आनी आमी आयज सुनील ढवळीकाराक फोन करून सांगलेलें की आमकां मनीस कोण तरी धाडा तुमचो म्हणून। मागीर तेंच्यांनी RCS कडल्यान आमकां एक पत्र येयलें की आमचे 10 करोड जे आसा ते आपणी एप्रूव केला म्हणून। आनी आयज आमी ठरयलां कितें, एक सरकाराक एक आमी 5 तारीख पासून दितले डेडलायन। तेन्ना आमी हो निर्णय आमी आयज फाटीं घेवपाचो निर्णय सगळ्यांक विचारून आमी फाटीं घेतलेलो आसा। आनी जर 5 तारखेर जर जालो ना जाल्यार हेज्या व्हडलो आमचो निर्णय पणजे आझाद मैदानार जातलो। कित्याक आमकां आयज फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय आसली। एक्चुअली हांगसर विजय सरदेसाय येवंक जाय आसलो, सुदीन ढवळीकारान येवंक जाय आसलो, पूण ते कोणूच पावले ना हांगसर। म्हणजे आमी एक खंत व्यक्त करता, हे कोण तरी आमकां शेतकऱ्यांक बाबा कितें तरी आमचे हें केलां म्हणून दाखोवंक जाय आसलें, पूण तेंचें कोणीच हें करूं ना। सुदीन ढवळीकारान सगळ्या फोनाचेर सांगलां आमकां ब्रेस्ताराक आपूण खंयचे परिस्थितीन फॅक्टरी चालू करता म्हणून। गोंयकाराची शेतकाराची मनस्थिती पळय आसा ती अजून पर्यंत खंबीर आसा हें सांगपाचें म्हाजें तात्पर्य। म्हणून आमी आयज हांगा आसा, नाल्यार सरकार हांगा न्हिदता आशिल्लें, न्हिदलेलेंच आसा ऑलरेडी, नाल्यार आनी न्हिदता आशिल्लें। तर सांगपाक जाता कितें, आमी पयर शेतकी मंत्री आसून मेळ्ळे नंतर ताका सांगलें की ह्या वाटीचो आमकां मिनिमम जो फॅक्टरी चलोवपा खातीर मिनिमम जो खर्च आसा तो 10 कोटी रुपया आसा मिनिमम, तो तुमी आमकां प्रोवायड करचो। हो एक मुद्दो आशिल्लो। टेंडरींग नोटीस काडटा सगळे मेंटेनन्स वर्क कोट्यान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी, जावं ते PWD जावं इरिगेशन जावं बाकी सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंट टेंडरींग नोटीस काडप फक्त मेंटेनन्स म्हणून, आनी कोट्यान रुपयाची मेंटेनन्स चालू असतात। आज ते मेंटेनन्स आमकां कितें येना, फॅक्टरी कित्याक येना। आतांच रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजान जे एक लेटर दिला त्या लेटरा प्रमाण तो सांगता की 5 शेअर कॅपिटल जे कितें गरज आसा सगळी शेअर कॅपिटल ह्या फॅक्टरीक दिवपाची, ते 18 आनी 19 वर्सां खातीरचें तें दिवपाचें सरकारान मान्य केल्लें आसा। आनी त्याच बरोबर ही शुगर फॅक्टरी जी आसा ती 5 डिसेंबराच्या पयलीं ही चालू जातली अशा पद्दतीचें तेणें आतां शुगर फॅक्टरीक आतां कळयल्लें आसा। आनीक म्हणून जेन्ना सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी ऑर्डर आसा ती जी एक 2-3 दिसां भितर आमची अपेक्षा अशी आसा की 2-3 दिसां भितर ती ऑर्डर विड्रॉ जातली। गोंयांत सध्या मायनिंग बंद, नुस्तें बंद, रेल्वेचो धंदो बंद आनी आतां मायनिंग बेल्टांतल्या उस्कारांचो आदार आशिल्ली उसाची फॅक्टरी बंद। आतां लोकांनी फार्मर्सांनी जो निर्णय घेतला की 5 तारखे पयलीं समज जर फॅक्टरी सुरू जायना जाल्यार हेजें मोठें आंदोलन ते आझाद मैदानाचेर वचून करतले म्हणून धर्मनडीच्यान विवेक प्रभू।
मंत्रिमंडळांतलो ज्येष्ठ मंत्री ह्या नात्यान सुदिना कडेन चार्ज दिवंक विजयाची हरकत ना. आतां बीजेपीनच कितें तें स्पश्ट करचें म्हूण दीपक प्रुडंटाचे हेड ऑनात उलयला. बीजेपी कडेन सध्या नेतृत्व ना, उठसूट दिल्ली बोट दाखयतात. फेब्रेरा सावन 10 म्हयने पाशेंस काडलें आनी 15 काडपाची मोगोची तयारी आसा म्हूण दीपक हेड ऑन उलयला. त्यांचे कडेन नेतृत्व ना ना म्हणटा तुमी डिसिजन घेवपी मनीस त्यांच्यात हांगा गोंयांत ना. त्यांचे जे कितें आसा मनोहर पर्रीकर नंतर सगळे त्यांच्या अध्यक्षा कडेन आनी हायकमांडा कडेन हे तेणे आमकां सांगलें आनी हे खरें आसा. सो इतले दीस तर आमी रावल्या 8-9 म्हयने, तर आनी 20 दीस रावपाक हरकत ना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सुदीन बाब नाका आनी कोणाक दियात अशी तुम्ही अलायन्स पार्टनरांच्या धुसफुसीक लागून तांकां चार्ज दिवप शक्य जाल्लें ना. गोवा फॉरवर्डा कडेन हांव उलयलां विजयबाब सरदेसाय कडेन. ताका हें सरकार चलपाक जाय आनी त्या खातीर सुदिनाचें नेतृत्व ताका मान्य आसा. व्हेरी बिग अनाउन्समेंट. येस, डेफिनेटली तांकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. ते आमचे दोगांच्यो बैठकी जावन आमी आमच्या मदीं जी गजाल सुरवातीक 1-1.5 म्हयनोभर पयलीं आशिल्ली की हाका चार्ज दिनाका ताका चार्ज दिनाका, तशी 1.5 म्हयनो ना 2 म्हयने जाले. न्ही तशी म्हाका जाल्यार दिसता गोवा फॉरवर्डाचें ऑब्जेक्शन आसपाक जायना ह्या गजाली. न्ही सुरवातीक आनी कोणाचें आसत? सुरवातीक जेन्ना आशिल्लें हय. ताजे उपरांत तुमी म्हणटा की तुमच्यो बैठक जाल्यो आनी आज नेतृत्वाचो चार्ज सुदीन बाबा कडेन दिल्यार कोणाकच प्रॉब्लेम आसना सोडून गोविंद गावडे. तें हांव नकळो, आय डोंट मायंड. पूण आमचे एक पक्ष ह्या नात्यान आज गोवा फॉरवर्डाक ताचो प्रॉब्लेम आसचो ना अशें म्हाका दिसता. कारण आमी तुम्ही म्हणटा की ह्या सरकारांतले 3 जे मेजर घटक आसात हय तातूंतले मोगो आनी गोवा फॉरवर्ड आर ओके विथ हय सुदीन बाब्स लिडरशीप. ऑफकोर्स बीजेपी ओके आसतली. ते त्यांनी त्यांचे हायकमांड ठरयतले न्ही. त्या खातीर तर आमी रावले न्ही. आतां तुमकां दिसता ओके आसतली? आसूं जाय, सरकार चलूं जाय, लोकसभा इलेक्शन घडपाक जाय जाल्यार कोणी तरी एक कॉम्प्रोमायज करून ते एक कॅन्डिडेट आसूंक जाय. काँग्रेसीचे आदले आमदार शिरोडकार आनी सोपटेच्या पक्षांतरा आड मोगोन हायकोर्टांत घाल्ले याचिकेंत दम दिसना. हायकोर्टान प्रतिवाद्यांक नोटीस काडूंक न्हयकार दिलो. दोगांनी राजिनामे तांचे मर्जीन दिल्ले ना ते मानून घेवचे न्ही म्हूण मोगोचो आर्ग्युमेंट. मात मोगोच्या दाव्याचेर कोर्ट सातिस्वेत ना. कोर्ट म्हणटा पुरावे दाखयात. सोमारे तरी तसो एकूय ठोस पुरावो मोगो कडेन नाशिल्लो. केस शुक्रारा दवरल्या. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत उडी मारून महामंडळाचेर बशिल्ले आदले आमदार सुभाष शिरोडकार आनी दयानंद सोपटे आड बीजेपीचो सरकारांतलो युती पक्षच कोर्टात. मोगो म्हणटा पक्षांतर आळाबंद येवंक जाय. सोमारा हायकोर्टान मोगोन आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकार काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले. दोगांकूय पक्षाची तिकेट मंत्रीपद दिता म्हूण भाजपाचे हायस. सभापतीक दोगांचे फॅक्सा वरवीं राजिनामे आयले. सभापतीन रोखडेच ते मानूनय घेतले. बीजेपीन सोपटेक GTDC आनी सुभाषाक EDCचो अध्यक्ष केला. याचिकेच्या सुनावणे वेळार मोगोन कोर्टात कांय मागण्यो केल्यो. सोपटे आनी शिरोडकाराचे राजिनामे मानून घेवपाचो सभापतीचो 16 ऑक्टोबराचो निर्णय रद्द करपाची तांची मागणी. पक्षांतर बंदी कायद्यात सुदारणा करूंक कायदो मंत्रालय आनी वेंचणूक आयोगाक निर्देश दिवचे म्हूण मोगो मागता. पटपासारके कारण नासतना राजिनामो दिवपी खासदार आनी आमदारांक अपात्र करचे. नव्यान वेंचणूक लडोवंक दिवची न्ही. वरभराचे सुनावणे उपरांत कोर्टान प्रतिवाद्यांक नोटीस काडूंकय न्हयकार दिलो. कोर्टान निरीक्षण नमूद केला त्या प्रमाण दोनूय आमदारांनी कायद्याक धरून पयलीं राजिनामे दिल्यात. उपरांत बीजेपीत प्रवेश घेतला. ते वेंचणुकेकूय तयार आसात म्हूण कोर्टाचे निरीक्षण. Adjourning the hearing for Friday, the High Court has directed the petitioner to produce any material indicating that both the MLAs have not resigned voluntarily. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ कमर्शियल ब्रेक. एखादो मुख्यमंत्री आसलो म्हूण ताचे मूलभूत व्यक्तित्व हक्काक कोण हात घालूंक शकना.
मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो हेल्थ स्टेटस सरकारान जाहीर करचो म्हूण फिर्यादीत राजनान घाल्ले याचिकेचेर मुख्य सचिवाचो हो हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट. दुयेंत मुख्यमंत्र्याचे एकूय हेल्थ बुलेटिन सरकारान काडिल्ले ना. गोंयकारांक सीएमाचे भलायके विशीं जाणून घेवपाचो अधिकार आसा म्हूण ही याचिका. सीएम पर्रीकाराचो हेल्थ स्टेटस सरकार अधिकृतपणान जाहीर करिना. 8-10 म्हयने जाले सगळे लिप चोरया चल्ला म्हूण निमणें प्रकरण हायकोर्टात पावला. राज्याचो कारभार चलोवंक पर्रीकार मेंटली आनी फिजिकली फीट आसा काय ना तें तपासपाक म्हूण ही याचिका. सोमारा हायकोर्टात फिर्यादीत राजनान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. पर्रीकार मुख्यमंत्री पदाचो कारभार सांबाळपा इतलो फीट दिसना. गोंयकारांक मुख्यमंत्र्याच्या भलायके विशीं जाणून घेवपाचो अधिकार. सरकारान सीएम पर्रीकाराचे एकूय हेल्थ बुलेटिन काडिल्ले ना. I think not only me, the whole of Goa is concerned whether the Chief Minister is healthy enough to run the administration of the state, because he has not shown his face, including the press, for such a long time. Therefore, what we did was that I approached the governor, being the guardian of the constitution, but she did not act. So now I believe that the court is the conscience of the constitution, and from today the court is seized of the matter, and let us wait and see what happens. सरकारान अशे तरेची याचिका दाखल करूंक घेवंकूच हरकत घेतल्या. सरकार म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक ताच्या भलायकेची म्हायती भौशीक करपाची ना. हो दर एकल्याच्या मूलभूत हक्कांचो प्रस्न. एखादो मुख्यमंत्री आसलो म्हूण ताच्या मूलभूत हक्कांचेर हात घालूंक शकनात. The court they have said that they are going to reply to our petition, and we have also submitted our written submissions with proposition of laws and our arguments. This matter is supposed to come. They are supposed to reply by Friday, and likely the matter is going to come up on Tuesday for hearing. सरकारान फिर्यादीची असली याचिका दखल करून घेवंकूच हरकत घेतल्या. मुखेल सचिवाक लेखी जाप शुक्रार मेरेन दिवची पडटली. हायकोर्टा मुखार प्रस्न आसा तो प्राप्त परिस्थितीत पर्रीकाराचो व्यक्तित्व अधिकार व्हडलो काय ताची सीएम म्हूण भौशीक जबाबदारी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक्टिविस्ट राजन घाटेचेर हल्लो म्हणून बोवाळ. पणजे पोलिसांनी रातीं एकल्याक ताब्यांत घेतलो. पर्रीकार सरकाराचें प्रशासन जाग्यार पडचें म्हूण घाटे 10 दीस जाले पणजे उपासाक बसला. कथीत हल्लेखोर म्हणटा ताणें मनीसपण म्हूण घाटेक बिर्याणी खावंक सांगिल्ली. घाटे म्हणटा हें बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्षाचें कर्म, ताका खंय विकतो घेवंक सोदतात. विनय म्हणटा घाटे दुसरो केजरीवाल जाला. भलायकी हालिल्ल्यान सांजे घाटेक जीएमसींत व्हेलो. उपासाक बशिल्लो एक्टिविस्ट राजन घाटेची भलायकी हालिल्ल्यान सोमारा सांजे ताका जीएमसीत व्हेलो. No problem, on his own. तो उधर भेजो ना. Activist Rajan Ghate agreed to move from Azad Maidan to visit GMC for his medical examination after Panji police assured him and his supporters that he can continue his fast if he is found medically fit to do so. हाचे पयलीं एक्टिविस्ट राजन घाटेचेर हल्लो जाल्लो म्हूण बोवाळ जालो. पणजे पुलिसांनी राती एकल्याक ताब्यांतय घेतिल्लो. एक हेल्मेट घालून मनीस म्हाजे कडेन बोरलो आनी म्हाका म्हणलो राजन बिर्याणी खावपाक या रे म्हणलो. हांव फकाणां करता म्हणलो म्हणल्यार पूण पळोवंक ना म्हणून हां रे म्हटलें बरें आहा म्हटलें. अरे मेल्या म्हणलो तुका आपूण सांगता आपूण 10 कोटीचो म्हणलो पात्रांव म्हणलो तुका 5 कोटी दिता म्हणलो आरटीजीएस करता आत्तां मडगांवसून म्हणलो तूं तें हे उपाशी रावनाका वच म्हणलो. 5 कोटीचे हे म्हाका जर दिसता हे विनय तेंडुलकराचें राजकारण जावन आसा आनी तेच्या वांगडा बसलेले ते माविन गुदिनो आनी हो कोण तो सदानंद तानावडे. फ्रेंड म्हाजो भाव जेन्ना उपाशी आहा म्हाज्या पोटान जेवण वयतलें हांव 10 कोटीचो पात्रांव ताका कोणें आमच्या एक ग्रुपान कोणें तरी घातल्यात काँग्रेसीन ताका दिला आनी तो काँग्रेसो मनीस न्हय एन एक्टिविस्ट. आमी विनय तेंडुलकराक विचारलें. तो म्हणटा घाटे खंय दुसरो केजरीवाल खावन पिवन सुखी. दुसरो केजरीवाल जाला. हां हय कारण केजरीवाल तशेंच करता कोणाक
इंग मारपा लायता, कोणाक जोती मारपा लायता, मिरची पावडर मारपा लायता, ती आमकां करपाची गरज ना. तो खाता जेवता व्यवस्थीत घाटे, नाल्यार 10 दीस अकरीस कोण वाचतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ISL मारबडी प्रकरणा उपरांत आतां गोंयच्या पुलिसांचें तसलेंच आनीक एक प्रकरण. कुंकळे पुलिसांनी क्लिंट रिबेलो म्हणटा त्या भुरग्याक राती खंय बरोच मारलो. 5 पुलिसांनी मेळून ताच्या नाका तोंडार मुठी मारल्यात, फाटीर बेल्टाचे वळ काडल्यात, ताका हॉस्पिटलांत घाला. असल्या पुलिसांक DGP आनी गृहमंत्र्यान उपाय करचो म्हूण वेळीचो सरपंच मागता. कुंकळेचे पुलीस तोंड उगडूंक तयार ना. क्लिंटान प्रकार कितें तो सांगलो. हांव पास जातालो तें म्हाका अंदमान पुतून आपयला. हांव रिवर्स घेवन बॅक येयलो आनी जालें पुलिसाक कितें जालें काय म्हूण. तो म्हाका सांगता कांय न्हू खंय. मागीर तुवें म्हाका कितें आपयलें काय म्हणें. आनी गाडयांकूय हांवें तेच्या तोंडार म्हणना, गाडयांकूय तेका आवट असो म्हणा. तेका म्हणना जनरली म्हणलें, फ्रेंडाक कोणाकूय जावपाक शकता. तितल्यान तो 2 स्टार येयला आनी म्हणलें थिंगा झाडाच करून ताबड मला कारांक गेल्या. मागीर तेका कितें माल काय म्हणटा तुका दाखोवं काय म्हणटा जालें. मागीर तो सांगता म्हाका कलराक गाडी चाय काण तेणें म्हाका तेगे जीपीक घायला. जीपीसान तेणें म्हाका थिंग बरो हें केला पुलीस आसोलना पुलीस स्टेशन. आसोलना पुलीस स्टेशन वयला आनी थिंग बरो माल म्हाका 5 जाण येयल्ले. एकले सिविलाचे आहलो आनी 4 जाण हय चयला हाडटलो. बेल्ट घेवन बेल्ट आनी तापटां आनी मुठयो हिंग नाकाचे मूठ मारले ताणें. हिंग फ्रॅक्चर आसतलो मातशें. मागीर थिंगसान म्हाका तें थिंग वयला कुंकोली पुलीस स्टेशनार आनी थिंग व्हडली धमकी दिली. तुका 350 कितलो लायता खंय आनी हें तें भायर वचपाक दवरताय म्हाका हिंगा. मारप तें ओके बट बेल्टांनी आनी अशें करून एक ताबड ओके काय म्हण न्हू. इट्स लायक बिटींग अ एनिमल. जनावरां भशेन अशें करून मारलें ते भशेन त्या भुरग्याक मारलो. आनी he has no criminal records, nothing, and he's a shipping guy and he's got involved nothing in no case. He's an innocent fellow. And हेजेर तुमी एक्शन घेवपाचें. Even government सांगता, even the home minister. I asked even DGP to get involved in this case and I hope justice is given to this poor guy. प्रकार नेमको कितें काय म्हूण पुलिसांची बाजू विचारपाक प्रुडंटान कुंकळे पुलिसांक गाठले. मात पुलीस तोंड उगडूंक कशेंच तयार ना. काल आयतार दीस सांजचे 5 वरांचेर कुंकोळी पुलिसांनी क्लिंट रिबेलो ह्या भुरग्याक सेबाईत मारलो. ताका आतां हॉस्पिटलान एडमीट केला. आमी ताचे फाटीक जावं ताच्या आखे कुडीक खूब मार लागलो आसा तो पळयला. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. अंदू 49व्या इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक अनिल कपूर, आयुष्मान खुराना, चित्रांगदा सिंग, जॅकलीन फर्नांडीस आनी डायना पेंटीक हाडटात. समारोपाक सलीम आनी सलमान खानाकय हाडपाचो प्लान जाला. फुडल्या वर्सा 50वा इफ्फी मोठ्या दबाज्यान करपाचें थारलां म्हूण ESGचो CEO अभ्यंकर प्रुडंटा कडेन उलयलो. पुढच्या वर्षी 50वा वर्ष असल्यामुळे तो एका भव्य पद्धतीने तो आपण सेलिब्रेट करावा, साजरा करावा, तर ते आमची एक्सपेक्टेशन. बरेचसे गेस्ट येणार. त्याच्यात चित्रांगदा सिंग, डायना पेंटी, जॅकलीन फर्नांडिस, आयुष्मान खुराना हे सगळ्या लोकांचं ऑलमोस्ट कन्फर्म आहे उद्याचं येणं. अनिल कपूर साहेब असणार आहेत. तर सिनेमा जगातले बरेचसे जे महत्त्वाचे हस्ती आहेत ते सर्व क्लोजिंग सेरेमनीला असणार. म्हाका दिसता फाल्यांची क्लोजिंग सेरेमनी खूपच रंगीन जावपाची आसा आनी लोकांक खरेंच पसंत आसतली. कारण जॅकलीन फर्नांडीस, अनिल कपूर, आयुष्मान खुराना हे सगळे येवपाचे आसा. अँड येस डेफिनेटली हे फेस्टिवल खूप सक्सेसफूल जाले जशें अभ्यंकर सरान सांगले. अँड फुडल्या वर्सा 50वें वर्ष असल्या कारणान हाज्याहून बरी तयारी करपाचे अजुनूच ह्याच वर्सासून थारावलेले आसा ESGन. कॅमेरामॅन शिरीश कुंकळकारा वांगडा सचिन सुल्लेकर, प्रुडंटा खातीर. 19वी फादर बासिलियो फुटबॉल सर्त पॅरिस यूथ नुवें जिखले. फायनलीत तांणी बेतालबाटी स्पोर्टिंग क्लबाक टाय ब्रेकराचेर 6-8-5 मारले. सर्त AA दे माजोर्डा क्लबान दवरिल्ली. गांवचो सरपंच अग्नेलो पेरेरा हांगासर पावन चल्ला. ताका ह्या शेवट्याच्या खेळाक
तांचे जिखणार जावन आसात पॅरिशूट नुवे रनर्स अप फर्स्ट स्कोरर ऑफ द फायनल जर्सी नंबर इतल्यान बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.